पावस सुरू जातकीच कांय दिसांनीच गोंयच्या रानामळांनी अळमी फुलपाक लागता आनी अळमी म्हणटकीच गोंयकारांच्या जिबेक उदक सुट्टा। तशें खावच्यो अळम्यो सोडल्यो जाल्यार अळम्यांच्यो कितल्योश्योच जाती आसात। बांदोड्यांत जाल्यार जगांत खंयच नाशिल्ली एक जात सापडल्या। खास करून नमूद करचें अशें दिसता की आमी पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हो बांदोडे गांवचो तयार करता आनी हितून आमचो इनवॉल्वमेंट सगळ्या लोकांक घेवन आमी हो रजिस्टर तयार करता। त्या खातीर एज अ चेअरमॅन म्हाका हो भोवमान मेळ्ळा। जेन्ना हो रजिस्टर तयार करताले तेन्ना बायोडायवर्सिटी बोर्डान आमकां सांगलें की तुमच्या गांवांत मेळपी मशरूम्स जे पावसान येता त्यो तुमी सोदून काडा म्हणून। फक्त रोयणीचेर अळम्यो येता ज्यो आमी अळम्यो खातात त्यो अळम्यो न्ही, पूण वेगवेगळे तरेच्यो अळम्यो आमी सोदून काडपाचो आमच्या बांदोडे गांवचो प्रयत्न केलो आनी आतां पर्यंत तर आमकां आमच्या बांदोड्या गांवांत फक्त बांदोड्या गांवांत 118 वेगवेगळ्या प्रकारच्यो अळम्यो सापडल्या आनी त्यो आमी तेंचे फोटोग्राफ काडून तेजे व्हिडिओ काडून त्यो प्रॉपर बायोडायवर्सिटी बोर्डाक आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसा आमचे सायंटिस्ट तांकां धाडून तांचे कडल्यान तेंची आयडेंटिटी आमी करून घेतली आनी ह्या 118तल्यो आमकां कळ्यो की 12 अळम्यो अश्यो आसा ज्यो रेर स्पिशीस आसा। तितूंतल्यो 3 स्पिशीस आसा त्यो गोंयांत फर्स्ट टायम रिकॉर्ड जाल्या। एक स्पिसीस अशी मेळ्ळ्या, एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जाची नोंद इंडियेन पयले खेपे जाल्या। एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जी अळमी जशें नंदकुमार कामत सरान आमकां सांगलां की ताजी नोंद आजून जगान खंयच जावना। ह्यो सगळ्यो अळमीच्यो जाती सोदपाक खंय मोठो हात छायाचित्रकार देवेश नायकाचो। आनी देवेश जाणें ह्यो अळम्यो सोदून काडल्या, जी रेर नवी स्पिशीस सुद्दां जी मेळ्ळ्या जेजें सगळें क्रेडीट देवेशाक वता, कारण तेणें तेजे फोटोग्राफ केल्या, तेणें ती सोदून काडल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।